एक घडी बोर उपकारिस्तांतल्या जेजू गुत्तू पळोवया. जेजू आमकां पळयता आनी आमी जेजूक पळयता. जेजू बऱ्या गोवळ्या, हांव तुजी वेचीक शेळी, म्हाका सांबाळच्याक, म्हाका पोसच्याक, म्हाका सर्गाची वाट दाखोवच्याक ह्या संवसारीतूं आयलोय. तूं देव, सर्ग तुजो निवास, पूण म्हजे पासून ह्या संवसारांत येवन रावलाय. ह्या संवसारांत तूं आयलोय मात्र न्ही, भोवलोय मात्र न्ही, लोकांच्या गतीन तूं जियेलोय. लोकांच्या सुखांती दुखांती तूं वांटेली जालोय. एका बऱ्या गोवळ्या भाशेन पांचवो सोरो तुवें दिलोय. नितळ उदक तुवें आमकां दिलें. दांडोनी बेतकाठी घेवन आमची जतन तुवें केली. हांव आयलां जिवीत लाबोवंक, भरोन वोंपतोच्या मापान जिवीत लाबोवंक म्हणून तुवें शिकयलें मात्र न्ही, आमकां जिवीत दिवच्या खातीर खुर्सार तूं मेलोय. म्हज्या शेळयां बसत हांव म्हजो जीव सुद्दां दिता म्हणलें तुवें मात्र न्ही, खुर्सार
आमचे खातीर तुजो जीव दिलोय. तुजो तो अपरिमीत मोग, तुजी ती उंचली दयाळाई कितली नियाळ्ळ्या रे. म्हाका ती नियाळून हांव पुरो जायना. एक आवय तरी आपल्या बाळा विसरत, हांव तुमकां विसरूंक ना म्हण तुवें इजाया प्रवादी मरिपा शिकयली. हांव तुजो देव, सासणांत हांव तुजो मोग केला, परत त्याच प्रवाद्या मरिपा तुवें आमकां शिकयलें. गारुडाच्या फाटीर बसून हांवें तुका हाडलें म्हणून निर्गमन ग्रंथांत तुवें आमकां शिकयलें. जेजू सोमया, आमच्या देवा, ह्या वक्तां तुजो मोग आमी नियाळटा, तुजी आमी स्तुती गायता. तुज्या आभारीत मोगा पासून तुजे मुखार साश्टांग नमन करता आनी तुजे सेवेंत आमी रावता. बशी बाबा भयणीनो, पयसतान आनी लागीं हांव ह्या उपकारिस्तांतल्या जेजू मेळोवंक आमी आयले. आमचो जेजू तुमकां सोमेस्तांक स्वागत मागता, स्वागत म्हणटा आनी ताचे सांगात हो थोडो वेळ करसूंक आपोवणें दिता. आमी सगळें आमचें तन मन धन अंगत दवरया. विविध राटावळी आमकां आसात, समस्या आमकां आसात, खंत आसा, पिडा आसा, रीण आसा, हें सगळें हांगा आयिल्ल्या उपरांत मोतीन दवरचें नाका, काळजांत दवरचें नाका. सोम्याच्या पांयां तळ आमी तें समर्पण दिवया. तो घेवन दी, तो तें स्विकार करून दी आनी कितें बरें आमकां तें आमकां लाभोवन दी. येवकरिस्तांतलो जेजू आमचो देव, तो आमचो सोमी. त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया. प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती देवाक सोबता म्हणटा किर्तन 30 आनी 3 वाक्या 1. कितली चड आमी सोम्याची स्तुती केली तितले चड आमी ताका लागीं सरता. आमची स्तुती ताका नाका. आमी कितली चड ताची आमी स्तुती केली तितली चड ताका आमी लागीं सरता. आमचे बरेन हे पूण इजाया प्रवादी तेंपलाक गेल्लो. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 6 वाक्या 1 तावन 3 आमी वाचता. तेंपलाक तो गेलो. त्या तेंपलांत ताणें कितें दृश्य पळयलें तें एक घडीभर आतां आमी आयकुया. उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. सर्वेस्पराक उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. उपरांत ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरल्लें. सगळें मंदिराच्या वैभवान भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम. सेराफीम म्हणल्यार देवदूत आसले. हांकां जण एकल्याक 6 पकाटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वसूंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, कितें म्हणटाले? पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. बाबा भयण्यानो, इजाया प्रवाद्या बरी आमी आयल्या हांगा. कितें पळयता? पवित्र 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 कोण? दळबारांचो देव. आमी ते इजाया प्रवाद्या बरी तेंच पळोवन आसा. तर त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमी त्या देवदूता बरी गायन कर म्हणया. उन्नता देवनिगे आराधने, महिमेया देवनिगे आराधने. त्या देवदूतांनी गायिल्लें गायन आमचें कर्ण उंच सिंहासनाक बसून आसच्या देवाची स्तुती करया. आमकां भजन शिकयतात, शिकयल्या पर्यंत आमी गायन करया. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ
ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸಕಲ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 ಬರಗಾಂದುಕ ಅರದಾಂದುಕ ಅವುಗಳಾಬ್ದುಕ ವಂದನ ದೇವ ಅರದಾನ್ ದೇವ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಸರ್ವದುಕ ಸುಮ್ಯ ಅರದಾಂದುಕ ಸುಮ್ಯ ಬರಗಾಂದುಕ ಅರದಾಂದುಕ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. योकरसंतल्या जिजूक आमच्या सोम्याक आमच्या घोवळ्याची आमी स्तुती केली. ह्या देवाची पयलो अनुभव केलो, एक गोवळी जावन अनुभव केल्लो
दावीद रायान सोमी कसो गोवळी आज आमी सकाळ किर्तन गायता सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका आवडे ना पूण हें पयिल्लें गायिल्लें दावीद रायान पोरण्याचोरांतल्या किर्तनाच्या पुस्तकान किर्तन 20:3 23 साम 23 20:3 जेजू देव आमचो गोवळी म्हूण पोरण्याचोल्यान आनी नोवसाल्यान जेजूनूच म्हणा जो आमच्या वंजनाध्याय दांत सोमी आमचो गोवळी म्हूण पयले फावटी अणभव केल्लो जेजू गोवळी म्हूण दावीद राय देव कसो गोवळी ते आमकां म्हणटा त्या किर्तनांतलीं उतरां आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका आवडे कांयच म्हाका आवडे ना. 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलोन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. कितल्या अपुर्बायाची उतरां पळय भाव भयणी. 5वो सरो तूं म्हाका दिताय. नितळ उदक तूं म्हाका दिताय. दांडो आनी बेतकाटगेर म्हजी जतन घेताय. कोण करीत मस्त बडी निराश जाताना कंतीश जाताना एकसूरपण भोगताना दूख भोगताना हें किर्तन वाचया आमी. किर्तन 20:3 5वो सरो दिताय. दांडो बेतकाटगेर म्हजी जतन घेताय. नितळ उदक दिताय. म्हजें तूं पोशण करताय. तर त्यात जेजून इतलीं वर्सां आमकां सांबाळ्ळां. इतलो आमचो मोग केला. आमची जतन केल्या. काळजांत ताण भरोवन त्यात जेजूचो उपकार आठोवन ताका आमी म्हणया सोमिया गोवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका तुवें म्हाका 5व्या सरोवान नितळ उदक दिवन म्हजें पोशण केलां. तुका हांव अर्गां दितां म्हूण. तुमच्या भांगार बूक आसात बूकान घेयात. तातूंत कंतार नंबर आसा E16 सोमिया गोवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका. गीत गायन मंडळी सांगाता आमी मेळून हें गीत आमी गावया. पान 198 एक हात हरद्यार दवरया. परतून भक्तीपणान सोम्या गोवळ्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां. कशें देवान आमकां पोसलां. कशी आमची जतन केल्या पयल्या जरान. देखून सोम्या गोवळ्या सोम्या अर्गां वय सोम्या सर्गी खाण म्हाका दिवन तुवें बसलाय. म्हाका दादोशी केलाय. तुकाच तुवें म्हाका दिवन म्हजी जतन केल्याय. एका आवयच्या की चड एका बापायच्या की चड तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हाका सांडिनाय. एका आवय तरी विसरत हांव तुका विसरोवचो ना म्हणाय. हांवें निराशी जाय नजो. हांवें कंगाल जाय नजो. हांवें एकसुरो जावं नजो. हांवें कंदिश्ट जाय नजो. पिडा येताना समस्या येताना दूख भोगताना
तूं म्हज्या सांगाता आसाय तूं म्हजो हात चलयताय म्हणल्यार संतोशान हांवें जियेचें देखून तुजो सांगात बघून किरकोळ रसणेक तुवें म्हाका उंच उबारल्या खातीर तुज्यात मासा रक्तान तुवें म्हाका पोसुल्या खातीर सर्गीक कानान म्हाका दादोश केल्ल्या खातीर तुका हांव दिनू आसता आनी गायता किरकोळ रसणेक म्हाका पोसुवालो सारकान तुझ्या म्हाका पोसो सर्गिकाना म्हाका दादोस केलो खूप सकला दवरा दुनिया दर्द्या कडेन दवरा गोळ्या म्हज्या जकडा सोम्या तरंगा पडल्यान सर्गिकान तुवें पोसता सोम्या तरंगा सॉफ्ट लो सोम्या गोळ्या तुझ्या सोम्या तरंगा सर्गिकान तुवें पोसता सोम्या तरंगा आणखी सॉफ्ट तुमची जाप सोमिया गोवळ्या म्हज्या सोमिया अर्गां तुका सोमिया गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा म्हज्या मोगान सर्गींतान देवण आयिल्ल्या खातीर सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा म्हज्या मोगान देव तरी मनशा रूप तुवें घेतिल्ल्या खातीर सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका म्हाका खरो विशय दितेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका दांडोनी बेतकाटी घेवन म्हाका राखतेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका पांचवो सोरोदीर म्हजें पोशण करतेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका अपाय अनवारा पिडेंतान म्हाका राखतेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका समस्यांतान म्हाका सुटका दितेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका विशेष बेसावांनी म्हाका भरलेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका म्हज्या कुटुंबा जिणयेन म्हाका सांगात दिलेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका म्हाका आत्मीक जायज जावन कुर्पे देण्याने म्हाका भरलेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका तरी एका घडये म्हाका पवित्र आत्म्याचो सांगात दिलेल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका मोरये मायेची आनी सांता भक्तांची म्हाका मजत लाभयिल्ल्या सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सायबा सोम्या गोवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका एक घडी भर जेजूक आमी पळोवया येदोळ पर्यंत आमी कितें केलें मागलें कांतारां म्हणली कैंतान आयलें हांगातान आयलें हांगातान आयलें काळजान तावणयेचें काळजांतान आयलें पळया आमचें मागणें आमचें भक्तीपण तकलें ताणेंचें न्ही तेंके दाळाय काळजाच्या गुंडाय तावणेचें तोळ आमकां भोगता भोगचें कितें म्हणी जेजू म्हाका मेळ्ळो जेजू म्हज्या लागीं उलयलो जेजू म्हाका आशिर्वाद दिलें तें काळजान भोगचें भोगया एक घडी बाबा बिरणो एकलो तरणाटो शिकपाक गेलो बरें शिकप जड न्हू व्हडली पदवी काण घेवन डिग्री काण म्हणून आयलो आयिल्ल्या दुसऱ्या आयतारा इगर्जे गेलो मिसाक
ताका किर्तन गावंक दिलें. आत्तां आयकलें आमी किर्तन 20 आनी 3 गावंक दिलें. ताणें किर्तन बरें करून गायलें. गायिल्लेंत लोकांनी बऱ्यो ताळयो पेटल्यो. बरें जालें. उपरांतल्या आयतारा तेंच किर्तन आसलें. तें किर्तन त्या फिरगेच्यान एका मालगड्या स्त्रियेन गायलें. स्त्रियेन गायिल्लें आयकून लोक पुरो रडलो. स्त्रियेन तें किर्तन सोमी म्हजो गोवळी म्हणलें गीत किर्तन गायिल्लें आयकल्लेंच लोक पुरो रडलो. कोणगी तरणाटे विगार अशें गेले आनी म्हणाले, फादर आदल्या आयतारा आमच्या तरणाट्यान किर्तन गायलें, लोकांनी पुरो ताळयो पेटल्यो. पूण ह्या आयतारा त्या मालगड्या स्त्रियेन गायलें, लोक पुरो रडलो. कित्याक फादर? कित्याक गाय? तरणाट्यान गायताना ताळयो पेटल्यो, स्त्रियेन गायताना रडलीं. पाद्र्याबान म्हळें, तरणाट्यान आंगात हाडून गायलें, स्त्रियेन आंगात हाडून गायलें. खंयचें गायल्यार बरें, खंयच्यान गायल्यार बरें? काळजांतान. तरणाट्यान पोद म्हणल्यार बरें म्हळें दिसता, बारें बरें कर. सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो, बरें पोद म्हळें तुवें म्हणून. स्त्रियेन खंयच्यान हाडून गायलें, तातूंत कितें आसलें? भक्तीपणां आसलें. तातूंत कितें आसलें? भावार्थ आसलो. तातूंत कितें आसलें? मोग आसलो. भवानी भयणी इगर्जे भितर करचें हर एक भक्तीपण खंयतानेचे? काळजांतान. भोगचे कंतारां गावचीं आनी पोदां गावचीं एकत न्ही. पोदां गावचें मनोरंजन दिवंक, कंतारां गावचीं भावार्थ दाखोवंक, भावार्थ घट करूंक. तर हांगासर आमी त्याच देवाची महिमा आमी आयकुया. इसाया प्रवादी अध्याय 40 आनी 3 43 वाक्य 1 ते 3. आमचो देव आमची कशी जतन करता आनी की बरीं उतरांत. इसाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 1 ते 3 आमी आयकुया. देव कितें म्हणटा? तर आतां जाकोबा तुका रसुल्लो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. कितें म्हणटा? भियेनाका, भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तुज्या नांवान आपयलां. आमची वळख आमच्या देवाक. आमकां नांवान आपोवचें कोणें? आमकां वळख आसल्यार. तुमकां म्हाका म्हजी वळख आसल्यार तुमकां नांवान आपयता इंतावण. म्हाका तुमची वळख आसल्यार नांवान आपोवयेत, नाल्यार आपोवंक जायना. तितली वळख आमच्या देवाक आमची आसा. मुखास या तूं म्हजोस. तूं म्हजोस. कोणें म्हणचें? देवान. हां. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो. हां. न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो ना. हां. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो ना. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, म्हजो सोडवंदार. तुजो सोडवंदार. आमचो सोडवंदार कोण? आमचो देव. भियेजे गी. कित्याक आमची सगळी वळख ताका आसा. तर आमची वळख आसच्या देवा. उदकांतल्यान गेल्यार उज्यांतल्यान गेल्यार आमकां राखच्या देवाक. सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका म्हणल्या उतरांनी परत्यांची आमी स्तुती करून गावया. येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू. जेजू बरो गोवळी आमकां सोडिना, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. गायन मंडळी आमचे ब्रदर गायन करतात, किर्तन गायतात, आमकां शिकयतात. आमी सगळे जाण शिकयले पर्यंत गायन करया. येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू, नन्नन्नु प्रीती सुवारू. येसू स्वामी व्हडले कुरुबारू, नन्नन्नु प्रीति सुवारू. ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸುವರು.
ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಹಸಿವೆಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು 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 ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು सगळं उभे राहूया दोन्ही आमच्या हातूबार धरया सगळ्या आमच्या ताळ्यान सगळ्या आमच्या सक्तेन सगळ्या आमच्या मौनान देव करीत चालले जेजूची स्तुती करून सगळं आम्ही म्हणूया हालेलुया 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 येशुवे 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 स्तोत्र येशुवे आराधना येशुवे वंदने येशुवे महिमे हालेलुया 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 praise the Lord bless the Lord glorify the Lord hallelujah hallelujah वरदान जेजू वरदान जेजू गलाब जेजू आमचे तर कष्ट पिडा सिडा समस्या तुका पिडयता आमचे कष्ट तुका पिडयता सोम्या आमची पिडा तू गुण करताय आमकां तो वायटांतल्यान निवारताय आमकां आपाय पयस करताय आमकां दोश्टासर पिडयता विघ्ना अणवराता दुष्ट सत्तेता आमकां तू निवारताय हालेलुया 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 सर्वेश्वरा देवा आमची पिडा तुका आपे पिडयता हालेलुया राखून आनी सांबाळून सोम्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आमकां पिडयता दुश्ट सत्य तुका पिडयता सर आमकां कसल्या समस्यांतान पिडयता विघ्नांतान अणवरांतान समस्यांतान आमकां निवार जेजू हालेलुया 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 अपोट जेजू गुण कर जेजू प्रेज द लॉर्ड एडोर द लॉर्ड ब्लेस द लॉर्ड ग्लोरीफाय द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू तू म्हजो मोग करताय हांवूय तुजो मोग करता तर तू जेजू आमचे लागीं उलयता परत ताचें उतर आमी आयकोवया सामातेवान बरयल्या सुवार्थेंतलें वाचप तो जेजून आपल्या आसिसां सरशी आपयल्या आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात 3 दीस म्हजे सांगाता थंय रावल्यान खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना तांकां उपासी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना वेताना वाटेर तीं तंग जातीत तेदुआ सिसांनी तांचे लागीं म्हळें हे देंवडल्या जो म्या वाडूंक जाय पुरते उंडे हे एक सुरे सुवातेर आमकां खंय मेळटीत जेजून विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात तांणी जाप दिली 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो तो लोकांक ताणें धरणीर बसोवन ताकी दिली उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो मासल्यो घेवन अर्गान दिवन ताणें ते मोडले आनी आपल्या सिसांक दिले सिसांनी ते लोकांक वांटले तीं सोमेच जेवलीं आनी दादोशी जालीं देवाचें उतर हें वखणी बसया भावां भयण्यानो जेजूचें बिरमोत पळया जेजूच्या बिरमोतीची 5 लक्षणां आमी आयकलीं पयलें लोकां पळोवन सुरसुरे भोगले घरा कोणी सेरी आयल्यार मस्त बडी थोड्या हिऱ्याराय भोगची आसा एकाच्या की 6 दीस रावल्यार आनीकय चड हिऱ्याराय भोगता पूण जेजूक लोकां पळोवन सुरसुरे भोगले दुसरें तांकां खावंक जेवंक कांय ना म्हण भोगलें पोटाचें खाणंत पयलो देव खाण दिवचेंत वर्तें एक देणें तिसरें उपासी धाडूंक मोण ना हांव धाकटो पाद्र्या आसतना म्हाका विकार आसलो एक स्त्री म्हातारी व्हडली माय बाप सदांय माथ्यार एक भाजी काडून येताली भाजी तिका सोलोंक वता तांकां भाजी व्हांवची खंय तावन म्हजो विकार इतलो बिरमो दिसो की थोड्या फावटी सगळें तेची ती कुरवें पळय तेंच सगळें काडोवचें आहलें तूं वच बाय म्हण तिका पयशे धाडचें आहलें आमकां एक मवळी पावती आहली कितली बिरमोत म्हळ्यार तशें उरलें पुरो काडून तिका दिवन धाडचें एपडे आमी पयण करतना म्हणजे सांगतात 2 जाण पाद्र्या बसले आमच्या कारे कडेन रावले का गेटी कडेन 2 परांचे 2 वरां एक स्त्री आयली फळां रानांतलीं फळां विकूंक तीं फळां बराबा उरलीं जाय घेवन आमच्या काराचे आरसे बडयले आमी कोणें नाका म्हणटाना आमच्या मदल्या एका पाद्र्या ते काराचो आरसो सकला देंवयलो आनी तिका लागीं आपयलें तिका 100 रुपया दिले आनी म्हळें बाय हे तुका आनी तूं सांगता आसल्या भुरग्यांक जाय की आमकां फळ वस्तू नाकात म्हळें हांव हाणें थोड्या फावटी फळ वस्तू कारण हें गी भाव उरले गी हाका 100 रुपया गी 50 रुपया दिता मस्त बडी हांवें तुवें विचारलें ना गी 25 रुपया दिता 10 रुपया दिता ह्या म्हणजे सांगता फादऱ्या बान म्हळें 25 नाका 50 नाका हांव तुका दिता बाये 100 रुपया दिता फळ वस्तू नाकात म्हाका बिरमोत म्हळ्यार भावानी भयणी पडलाय गी दुखताणें पाप रडता जायत गी ती बिरमोत न्ही हें शेलें सैलाप म्हणजे सांगा असल्या पाद्र्या पण म्हाका आनी उरल्या पाद्र्यां बरोबर पाठ शिकयलो व्हडलो शर्मावन दिनाका कांय आतां दिलें दी म्हूण बाबा आनी भयणी आमच्या जेजून रशेंत केलें लोकांक आयिल्ल्यांक शर्मावन दिलो ताणें आनी घालें दिलें जेवंक दिलें बिरमोत म्हळ्यार कितली बिरमोत ताची वाटेर तंग जातीत कोणें म्हणचें घरा जेवणूच पुता वाटेर तंग जासी कोणें म्हणचें आवयन बापायन निंगी तंग जासी पोट पळय मांट्याक रेगला म्हणटा आवय म्हळ्यार तितली बिरमोत आमच्या जेजूची आवयच्या की चड बापायच्या की चड आनी दादोसी वाटलें घट्ट जेव पुता पोट भरून जेव पुता घरा गेल्या वेळार आवयन म्हणचें न्ही बागलांय पुता न्हवऱ्याच्या घरा इल्लें घट्ट जेव पुता 4 दीस चड राव पुता
तुमी हांव येना म्हणचे न्ही दुवेक वय ही बरी चिंता पळय आमच्या देवाचें आमचो देव बापायच्या की आवयच्या की 10 वांटे चड बरो बरो गवळी येसू स्वामी व्हडले करू बारू नन्नो प्रिती स्वर म्हळ्यार एंत आमकां इतले कश्ट आयले इतले समस्या आयले थंयसून आमकां सोडलें आमचो मोके लागीना बेतण गेले लागीना रक लागीना आमच्या घराय लागीना आमच्या सांगता राव लागीना आमच्या सांगता चमको लागीना आनी घालून जाय आमकां इंचो पुरो देवाक मेरकां दिवया ताची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवन काळजान ताणें केल्ले सर उपकार आमी आटोवया वेळ जावन आयलो आमी सगळ्यां दिमी घालया आमच्या जिजून आमकां केल्ले सर उपकार काळजान मनांत आमी नियाळया थोड्यो संगती हांव सांगता मनांत ते उडास कर मागा मागया आमी आमच्या घराच्या पिडेस्त शेळयां खातीर पिडेन कश्टोवच्यात विविध पिडेस्तांत तांकां जेजूच्या पांयां तळा दवरया मोतीच्या पिडेन कुडीच्या पिडेन हातापांयाच्या पिडेन काळजाच्या पिडेन पोटाच्या पिडेन तकलेच्या पिडेन कातीच्या पिडेन शिरांच्या पिडेन हाडांच्या पिडेन कश्टोवच्या सकड भाव भयणी जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया वायट सोयांच्या शेळयांक आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया बिडी सिगरेट मादक द्रव्यां आमाल जुगारी हे सगळ्यांनी बुडोवन कुटुंब सत्या नाश करतल्यांक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया ह्या शेळयां बरी बूद येवन दिवन आमी मागया पक्कांत लोळच्या शेळयांक आमी जेजूच्या पांयां तळा दवरया आमच्या आवयक आमच्या बापायक आमच्या दादल्याक आमच्या स्त्रियेक आमच्या भुरग्यांक आमच्या आबाक आमच्या व्हडली मांयक सासू मांयक मांवाक कुटुंबाच्या सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया बरे गवळी जावन आसच्या आमच्या पाद्र्याबाक विगाराक सायाक विगाराक धर्मी भयणीक बी साहेबाक बाप साहेबाक सकड ह्या जागांक तांणी केल्ली सर सेवा आमी मानून घेवन पाड उलोवच्या बदलाक बरें उलोवन तांकां जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया कितें आमी त्या सांवांक घेवन आयले हांव बट रिमेंबर ऑल आवर इंटेन्शन्स आवर पिटिशन्स ऑफर देम एट द फीट ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಪಾದದೆಡೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ थिंगसर सोम्याच्या पांयां तळा दवरून हे देवडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडया जेजू आमच्या गोवळ्याची जतन आमी बघया सांगातपण बघया आदार बघया देवा विचित्र सक्रामेंता खाल
तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सोग फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्तातही मुझ्या मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो, देवाच्या उतराक साक्ष दिवचो समुदाय बांदून हाडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. तर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक सतानिती प्रमाणे जियोंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमचें जिवीत देवाक मानवोवचें जावच्या खातीर, देवाक मोगाचें जावन जियोवच्या खातीर ताचो आदार मागता आसतना आमच्या जिणयेंत देवा विरोध पेल्या विरोध केल्लीं सर पातकां आमच्या उडासा काडया. नितळ मनान आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. कलत्या काळजान सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गनी हांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा,
सांजुजे वाजाक परजळीत मागणे आनी दुर्बळकायची जिणी जिवन तुज्या पोरचेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका हरगां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. तुमच्या दाराक बोडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेणा आसता देवदूतांकच सत्कार केला. बंदेंत आसल्ल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सवें तुमी बंदेंत आसात म्हूण लेखा. दगदणेक संपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयिल्ले बरी तुमचे वयरी कश्ट दगद येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्न बेसाक फोव तो स्थानमान मेळ्ळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोजडेपण आनी प्रद्वार आदारतल्यांची देव झरती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावन. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी ददोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोड घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडिल्ल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी आखेर केली ते चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू ख्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. देवाचें उतर हें. Servis-por muso usvar, tos muso taro. Servis-por muso usvar, tos muso taro. Servis-por muso usvar, tos muso taro. कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो कांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस पर म्हजो उस्वार तोच म्हजो तारो. सगली फौजस मुझे विरोध उबी रावूं. मुझे काळीज दडदडचे ना. वय एक झुजस मुझेर उठूं. म्हजो विश्वास हांव खणचो ना. सर्वेस पर म्हजो उस्वार आपल्या गुपिस्तानान म्हज्या आकंताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तंबान म्हाका लिपयतलो. उबार करपार म्हाका उखल धरतलो. सर्वे
serves por muso usvar tos muso taro तुझे सुश्री हांव रावता सर्वेस पोरा तुझे मुखामोल मात मुझे तावली पैनाका तुझ्या साकराक रागान पयस करिनाका तुझे शिवाय म्हाका कोणूच आदार ना सर्वेस por muso usvar tos muso taro बोऱ्यांनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळता आनी आपले तिरासनेन फोल दितात ती सुपाखी सर्वेस पोर तुमचे सोपे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतालें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोद्रायाच्या कानान पडली थोडे म्हणटाले स्नान जातार जुवांकू मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला देखूनच असर्यां गरसो ह्यो पदव्यो ताचे थंय जिव्यो जाल्यात हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटाले पूण हेरोद जेजू विशांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवांत उठला म्हणटालो हेरोदिनस जण दाण्ण जुवांवक धरयल्लो आनी कैदी कर्ण ताका बंदीन घाल्लो आपल्या भावा पिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दोवन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवान ताका सांगिल्लें देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली पूण तिका हें साध्य जालें ना कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय गडानाशें राखतालो साबार फावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतालें तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतालो क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गालिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली तोळ रायान ते चलये लागीं म्हळें तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो कितेंय तूं मागशी म्हज्या राजाचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें तिणें जाप दिली स्नान जातार जुवांवचें शीस विचार तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नान जातार जुवांवचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली हें आयकून राय कंतिश्ट जालो पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्या उजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना देखून तक्षणच ताणें एक
पाऱ्यागाराक जुवांवचें शिस्त आडिजय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शिस्त कापलें आनी तें एक तपकान घालून चलयेक आण दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शिस्त आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निके पेली. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मुच्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जुवांवचो वांचेल अध्याय 8 ओळ 30 आनी 2 आमकां अशें सांगता, सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. ट्रूथ विल सेट यू फ्री. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमकां क्रिस्ताच्यो साक्षी जावन जियोंक उलो दिता. क्रिस्ताक साक्ष जावचें म्हळ्यार सता प्रमाणें जियोवचें. क्रिस्ताक साक्ष जावचें म्हळ्यार निती प्रमाणें जियोवचें. क्रिस्ताक साक्ष जावचें म्हळ्यार माया मोगाची जिणी जियोवची. क्रिस्ताक साक्ष जावचें म्हळ्यार दयाळ करण्यांनी भरिल्लें आमचें जिवीत जियोवचें. ह्या दिशेन आमकां जेजू क्रिस्त आदर्श. आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी अशें वाचता, जेजू जावन आसा काल, आज आनी सदांकाळ. जीजस इज येस्टरडे, टुडे अँड फॉर एवर. तोच जेजू आमचो आदार. ताच्या उतराचेर बरवसून आमची जिणी जियेल्ल्या वेळार देवाच्या उतराक साक्ष जाल्ले समुदाय जियोंक बांदून हाडूंक आमकां साध्य जाता. पापा पाऊल सोवो आमकां अशें सांगता, आधुनीक मनीस शिकोणदारांच्या की चड साक्षांक मानता. आधुनीक मनीस शिकोणदारांच्या की चड साक्षांक मानता. मॉडर्न मॅन लिसन्स टू द विटनेसस दॅन टू द टीचर्स. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर जेजूच्या मिसावांत वांटो मेळ्ळा. जिवंत जेजूच्यो बळवंत साक्षी जावंक आज आमकां आयचीं वाचपां आपोवणें दितात. ह्या दिशेन स्नानीक जुवांवचें जिवीत क्रिस्ताक साक्ष जावचें तसलें. स्नानीक जुवांवचो उल्लेख आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा. स्नानीक जुवांव सता खातीर जियेलो, देखून सता खातीर जियेल्ल्याक ताका मेळ्ळें इनाम कुरीस. तसोच जीव ताणें वखदाय पडलें. हेरोद राया विरोध आसलें तो आसल्या बरी उलयलो. तुवें तुज्या भावा हेरोदियासाच्या बायलेक दोन काणगेल्लें सारकें न्हय म्हणलें सत ह्या प्रवाद्यान राया मुखार हाडलें. रायाक सत कोडू लागलें. देखूनच आमी म्हणटा ट्रूथ इज बिटर. केदाळा सता प्रमाणे आमी जियेत आसतना जबार पोटी आमकां कोडू अनुभव जाता. कित्याक सता प्रमाणे जियेत आसतना हांवें आनी तुमी क्रिस्ताच्या मौल्यांक कॉम्प्रमायज करूंक जायना. क्रिस्ताची मौल्ल्यां आसा तशें आमी जियोंक आमकां आपोवणें आसा. क्रिस्ताची शिकोवण पाळचें तितलें सलिसायेचें काम न्हय, पूण तें असाध्य न्हय. कित्याक क्रिस्तस ताचें सगळें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे तो जियेला. आनी आज हांवें आनी तुमी स्नानीक जुवांवची देख आमच्या जिणयेंत घेवंक आसा. केदाळा आमी सताच्या विरोध आमची मेटां काडटा. जेजू आमकां सांगता सत तुमकां सुटका दितलें. सता प्रमाणे आमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. सतखंडीत जावन आमकां सबार पोटी जियोंक कश्ट जातले जाल्यार सता खातीर जियल्लो एक मनीस ह्या संवसारांत आसा. तो जावन आसा आमचो सगळ्यांचो सोडवणदार जेजू. काल, आज आनी सदांकाळ आमच्या सांगाता जियोवचो. कुर्साचेर ताच्याच जिवाचें बलिदान भेटयल्लो आनी सताक साक्ष दिल्लो जेजू क्रिस्त आज म्हाका आनी तुमकां क्रिस्तांव जिणी जियेत आसतना ती सताची जिणी जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा बऱ्या करण्यांनी बरोवन आमी जिये जाय म्हणून हेब्रेवांक बरयल्लें
पत्र आमकां सांगता सगळ्यांक ही तुमची भाऊ भयणी म्हूण स्विकार करा, हेरांच्या गरजांक पावा, हेरांचें बरेंपण उखोल धरा म्हणून आयचें पयलें पत्र आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर ह्या पुनशेताक हजर जाल्लीं आमच्या जिणेंत सता प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया. ह्या संवसारान साबार पोटी आमी जियेत आसतना आमी पळयता सत आसा गी म्हणलें एक सवाल आमकां दोसता. साबार पोटी सत कर्ण दाखोवचें प्रयत्न आयच्या संवसारान चलोवन आसा. देखून एका मालगड्या मनशान म्हाका एक कन्नड गाद सांगली अशी म्हज्या उडासाक येता. अन्याय ಮಾಡಿದವ ಅನ್ನ ತಿಂದ सत्य ಹೇಳಿದವ सत्ये ಹೋದ म्हणून साबार पोटी अशेंच जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केदळ हांव आनी तुमी क्रिस्ताच्या तत्वां प्रमाणे ह्या संवसारान जियेता आमकां साबार पोटी कश्ट येतात, दोनी आमकां भोगता, आमचे विरोध अपप्रचार करतात. पूण आमी उडास दवरूंक जाय. सता खातीर रुजवात दिल्लो जेजू आमचें बोळ आनी आमची सकत आयच्या किर्तनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे तोस्सू आमचो उजवाड आनी तोस्सू आमचो तारोक, ताच्या विणे आमच्या जिणयेक बाचाविना, ताचे थंय मात्र आसा सगळें. सदांच तो जियोचो जेजू आमच्या जिणयेन सदांच आसा. तर आमच्याय क्रिस्तांव जिणयेंत सताच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವರಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. तर या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू म्हाका तुका आम्हा सर्वांक सतानितीक साक्ष जावन जियोंक आनी देवाच्या उतराचेर बरवोसोन जियोंचो समुदाय बांदून हाडूंक आदार लाबोवन दी म्हूण मागया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या दारोका आपले पोरचे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटयिल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सादेन जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काही दोनितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाचप आसोत आमी तुका दिन वाचताव. बावडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान जियोन
तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा, करोसू तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडताचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवनपणाचो परवो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजो दिसो पोती, भाग्यवंत धमदोत, भाग्यवंत झुजे वात आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी सर्व जेजूको भाऊ भयणी म्हणलें वळखून सोमयानंद आमकां शिकयल्लें तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच तुकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर पातकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोम्या आसो तुमचेय सगळे आसूं. मोग आसो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. लागीं ये तूं बेगीन ये तूं जावन आसाय उस्वार काळो पयस गांवचो मोरना काळो निवरा आमाची लागचो उस्वार फाकर जीवित लाभय सर्गीनी वासार पावय उस्वार फाकर जीवित लाभय सर्गीनी वासार पावय जेजू तूं ये काळजा
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांज जेवाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सहे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागयात. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडटान बरवोशान आनी मोगान तो बरू आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदां आसो. वचोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. दया करून बसया. मोगाच्या न्हू ह्या वर्त्या घडये सोमियांचो आशिर्वाद आमी जोडला. ताच्याच येवकरिस्ताच्या दैवीक घटायेन आमकां आमी भरला. पूण ह्या पुणथळार जुजवाज बापाची दैवीक सकत हांगा थावन वाळची आमी हरी एकल्यांनी अनुभव करूंक आसा. आनी हे अनुभव करच्याक हप्त्यावार जायतीं हांगासर त्या सामां बरोवन घालतात आनी त्या सामां जुजवाजाक दिवची. आनी म्हजें काम ही त्या सामां ओट्टू करची, आरोवची. अळे जुजवाज बापा, तुज्या कडेन हें सगळें ताणें दिलां, देखून हें तुकाच हांव दिता. तुका कितें करूंक आसा तांच्या पातयेणीक बाबडताक सरी जावन तें तूं कर आनी तूं करताय म्हणली आमची पातयेणी. मोगाच्या न्हू एक 3 हप्ते आदीं हांगासर आमी इज्रायल एकलो वेंटिलेटरार आसलो. तुमकां कळीत आसूं पुरो. मरता वाचचें उणें, मरचें चड म्हणलें एक चिंताप दिल्लें. आनी हांगासर त्या इज्रायलान ताका पळोवन आयिल्ल्या मनशान हांगासर सांगलें आनी आमी सक्कडांनी ताच्या खातीर हांगासर हात वयर घाल मागलें. वेंटिलेटरांत हांव भायर आयलो आनी आतां ह्या हप्त्यांत ताका डिस्चार्ज केला म्हणून आयकलें. आनी तो मनीस हांगासर आसा. डिस्चार्ज जावन तो घरा आयला. पूण पयल्याच्या बरी तितलें जडायेचें काम करूंक जायना. पूण हें सगळें एकच फावटी जायना. तर तुमच्या जुजेवाजाक सांगाता घेवन करच्या मागण्यांक हांगा आमी मागल्लें. इज्रायल थंयसर आशिल्लो वेंटिलेटरार आज बरेंपण जोडून घरा आयला जाल्यार तुमची रुजवाती तुमी मागल्लें आनी मागल्ल्या वरवीं थंयसर ताणें हें बरेंपण जोडलें. देखून ताच्या जिवितांत आनीकय बरेंपण जावं दी. ही एक जिवी रुजवात जावं पुरो तो मुखल्या दिसांनी आयिल्ल्या वेळार आमकां तोंड दाखोवन बेतलो. हांगासर आयिल्ले त्या सवां तशेंच उपकार आसात. अर्गां एकल्याक हात दूख तशें हुन उदाक पडलें हें सगळें बऱ्यान गूण जाल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यान. एक कुटाम कॅनडाक बऱ्यान पावुल्ल्याक सगळ्या कुटुंबांच्यांनी उपकारी काळजान जुजेवाजाक अर्गां दिल्यान. फाटल्या सबार तेंपात हांव जुजेवाजाचेर पातयेवन आसली आनी आतां
बऱ्यान तांचें पैण जालां, तांकां थंयसर घर मेळ्ळां आनी आतां मुखलें सगळें जावंक आसा. ह्या खातीर जुजेवाज बापाचो उपकार तांणी आटयला. ते सवा परिक्षेंत बरें शिकून बरें मार्क्स काडून करपा मेळोंक, बरी भलायकी कुडीची मोतीची लाभच्याक, शिकोवंक बरी मोत शिकल्लें उडास व्हरूंक, जागो विकून वचूंक, कशी बरी जावंक, भावाची इंटरव्यू बरी जावंक, काजनाचें घरचें काम वेगळी जावंक, सेमिस्टर बऱ्या रितीर पास जावंक, प्रोजेक्ट बरें जावंक, घरचें रीण फारीक करूंक तांक घरचें काम बेगीन पोंता पावोंक, विजिटींग विजार गेल्ल्या दुवेक वेगळी बरें काम मेळोवंक, भावाचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, आंटीचें हार्ट पिडा गूण जावंक, 40 वर्सां आदीं बापूचो जागो घेतिल्लो पयशे दिल्यात, म्हजो नवरो सरला, रेकॉर्ड बापलो नवार करूंक तयार ना, ताचे मतीक उजवाड मेळोवन जागो नवार करून दिवच्याक त्या कुटुंबांची मागोवन आसात. रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, जाग्याचे समस्ये राजसंधानान इत्यर्थ जावंक मागतात, माय सुने मदलो मनस्ताप बेगीन पयस जावंक, जनावरांक आयिल्ली पिडा गूण जावंक, घरांत शांत समाधान संतोश माय मोग राज करच्याक, कामांत जैत आनी आदार लाभच्याक, BCA डिग्री जाल्ल्या एकल्याक वेगळी बरें काम मेळोवंक, घरच्यांचें टेन्शन पयस जावंक, धाडटूक भायल्या गांवांक काम मेळोवंक, दादलो सोडून 7 म्हयने जाल्यारय गोवा गेले आनी घरांक बिगा घालून हितलांतले नाल्ल पपाळ मिरी सक्कड कारून आमकां कांय दिनात. 40 वर्सां जावन कृशी केल्लो जागो आतां भितर घालूंक पळयतात. तांच्या मतीक उजवाड दिवन म्हज्या नवऱ्याचो वांटो आमकां दिवंक तुजें बेसांव तांकां दी म्हणून मागतात. इस्रायल वचूंक कांय अडकळ नासतना मेडिकल सारकें जावंक मागलां. पोलंडाची विजा बेगीन मेळोवंक, भुरग्याचें देणें काजारी जोड्यांक लाभच्याक मागतात. सर्व समस्यांनी अर्थीक संकश्टांत सुटका मेळोवंक, रिणांत सुटका मेळोवंक, फार्मांचो वयवाट परत्यान आराम करूंक साध्य जावच्याक, बाबावा मदें माया मोग चडच्या खातीर मागला. नव्या घरचें भाग आनी त्या घरांत समाधान मागला. सबारांक कुटुंब बांदून हाडूंक तांणी आशेवच्या सांगातिण्यांक म्हणजे बरी सैरीक लाभच्याक मागला. बाळंटेर बऱ्यान जावंक मागला. पांयांक गांठी, भुजा दूख, हात पेंकाट ह्या सर्व दुखीतान गूण जावंक, भायर पडिल्ले पयशे बेगी मेळोवंक, आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक, मिसां वावर करच्या याजकाक डेस्ट एलर्जी गांठी दूख उणी जावंक, मायच्या पांयांची गांठीची दूख गूण जावंक, 13 वर्सांतावन कॅन्सर पिडेतान कश्टांच्या स्त्रियेक सुटका मेळोवंक, सरकारी काम मेळोवंक आशिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी करच्या दोशीतावन सुटका मेळोवंक, दोंपार दूख गूण जावंक, हाताच्या बोटांचो शिरो दूख गूण जावंक, आमाल पियोवण्यातान सुटका जोडूंक, तेगांक बरें काम, एकल्याक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक, एकल्याचो पांय दूख गूण जावंक, OET एग्जाम क्लियर जावंक, दुबय बरें काम मेळोवंक, MSCंत बरें मार्क्स मेळोवन बरें काम मेळच्याक, भायर वचूंक आशिल्ली अडकळ हेल्थ रिपोर्ट समा जावन लोन फारीक करूंक तांक मेळच्याक, दुसऱ्यापणाच्या काजाराक भयणीन मोन करच्याक, पुतान सदांय घरा येवंक, घर जागो पळोवन घेवंक, शिकाप संपोवन काम सोदतल्यांक बरें काम मेळोवंक, नोटीस पिरियडांतच आसतना बरें काम मेळच्याक, बऱ्या तरान घर विकून वचूंक, भुरग्यान बरें करून शिकून बरोवन हुशार जावंक, कुटुंबांत घरांत समाधान मेळोवंक, परगांवांत कामाच्या सुज्ञेर आशिल्ल्या काम मेळोवंक, कामांत बडती मेळोवंक, परगांवांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी दिश्ट बरी जावंक, परिक्षेक तयार करूंक मतीक उजवाड मेळोवंक, कॅन्सर HIV पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक आदार, प्रायवंताचे साखरी करतल्यांक जिवितांत बरेंपण मेळोवंक, एकल्याचे पांयांचे हाड बऱ्यान गडसून चलोवंक जावंक, एकल्याच्या आंगाराची खतां संपूर्ण गूण जावंक, ह्या ते सवां खातीर आनी आमच्याय वैयक्तीक गरजां खातीर आनी कितें सर्व हांगासर मागोवंक हप्त्या मदें येतल्यांनी हांगासर घाला. आनी माध्यमा मुखांतर जुजेवाजाचें नवें पळोवन आमच्या फोना मुखांतर ह्या मेसेजी मुखांतर बरेपणा खातीर मागोवंक विचारल्या ह्या सुमेस्तांक बरेपण मेळोवन दी.
जुजेवाज ह्या समेस्तांक बरेपण मागोवन दिता म्हणल्यार त्या पातयेनीन आमी हरी एकलो दिमी घालया हात वयर घालया हांगासर आयिल्ल्या एकामेका खातीर तांची गरज सुफळ जावं दी म्हण मागया आनी तांचेंय बरें जाता आसतना म्हजी गरज तोच देवात हांव मागोवन बरेपण फावो करून दी. हात वयर घालया. आमच्या बापा सर्गीच्या ह्या पुणथळाची विशेशता दिंबयेर पडून मागल्लें देव आमकां दिता. फुडर पाद्र्याबान आराधना वेळार एक विचारलें काजार जाल्लें तूं घरा आयिल्ल्या वेळार पुता घट्ट जेव बरें करून जेवन वच. हांवें सुमार जाणां पळयलें, सुमार जाणांनी तकली हालयली. म्हणल्यार पाद्र्याबान जें कितें सांगिल्लें तें सत. तस जाल्यार कुटुंबांत बरेंपण जावं दी. ते चिंताप घरा कितें आसा तें बदलून सकडांनी दादोशी जावचें तसलें जिवीत मेळोवन दी म्हणून ह्या नव्याना वेळी आमी मागया. सोम्या काकोळ तामची कर, क्रिस्ता काकोळ तामची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गेच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या ताराका, देवा पवित्रात्म्या, संतेस्तिमा त्रिदांती एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजचे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजचे वास बापा, दुबळेकायाची जिणे जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजचे वास बापा, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो पडसळ पासारलेल्या सांजचे वास बापा, श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावलेल्या सांजचे वास बापा, मोरये मायेच सवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजचे वास बापा, भिकाऱ्यांच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलीक बावर्त जिवो केल्ल्या सांजचे वास बापा, कोंतांचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजचे वास बापा, कश्टांत सांपडलेल्याच्या गरजांत पावोवन तांकां बसयल्ल्या सांजचे वास बापा, देवाचेर बावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैर्यान सोंसलेल्या सांजचे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचें बाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वास बापा, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजचे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोवन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजचे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. हे सांजचे वास तूं आमचो शरोते जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाचे बेसांवां आमकां वणटीत आसाय. तुजे जिवान आमकां एक आदर्श, तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत. त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेरतलें,
तुज्या चिनयेंत देवाचो अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंशाक तूं सुटसुडीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या चिनयेची वाट वगडायल्ल्या सरशेतून धांवलोय आनी तांकां जिविताचें उद्दार परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लकलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल. देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेलाच्या बाच्या विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांजेचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तूं विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पोसली. तांच्या चिनयेंत नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपात शिकयल्लें आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतल्यां तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मसत तुजे सेवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोश केलोय. आज सर्गारासांत देवा संगी तूं आसाय. तेन्ना तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या आमच्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. सांजेचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदीस पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर्व पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थांक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेसून दिकयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गेच्या घरांत ससनाक जिविताचे भाग आमकां मेळचें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ बुडलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच बरी तुज्या सेवाका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगेवनपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगोवंक फावो करूं. आमेन. आनी त्याच सोडवनदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. आमेन. संदेश दासो प्रसार केलोय विज्ञान वारा
ಆಸರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲು ಯೇಸು ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜೀವನವ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೆಳಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಆಸರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಗೆ ಮೊಘಲ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ अवकार बरे आशीर्वाद सांजेचे वाचपता भगवान पुरुषाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.